नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पयल्या दिसा सावन मोदी सरकार कामाक 9,30,00,000 शेतकारांक किसान सन्मान निधीची पहिली फायल क्लियर। पीएम आवास स्किमी सकयल 3 कोटी घरांक क्लियरन्स। मोदी 3.0 परफॉर्म करपी गडकरी, राजनाथ, जयशंकर, सीतारमणाच्या मंत्रिपदांनी बदल ना। खट्टाराक वीज, चव्हाणाक शेतकी, ग्रामीण विकास भाऊक पावर। उत्तरेत काँग्रेस कमी पडली म्हूण हरले, मतां भाऊक बीजेपीक न्ही। पालेकार हेड ऑन, विजय म्हणटा उत्तरेचो उमेदवार चुकीचो, दक्षिणेक लोक वावुरलो आरजी फंडिंगाचे। इंडिया आघाडी बाणावले वाजले, बाणावले झेडपी काँग्रेसीच्या रॉयला अपक्ष, आपाचो पिमेन, आप म्हणटा तांचो सीट। पालेकार म्हणटा लोकसभेक आपान त्याग केला, आता काँग्रेसीन करचो। नवे शिक्षण धोरणाप्रमाण फुल टाइम स्कुलांक खात्याचे 3 पर्याय। चडशे पालक 2 दीस फुल टाइम, उरिल्ले दीस 2:45 शाळा सोडची म्हणून तयार। मिड डे मिलाचो प्रस्न। सांतिनेस ताडमाडा लागसारचे कॉन्क्रीट बांदकाम कोसळ्ळें, प्रुडंटान दिल्लो अलर्ट, वड निराधार। विरोधक मागता कंत्राटदाराचेर FIR, स्मार्ट सिटी वाले म्हणटा काम बाबत न्ही पावस देमात। गोंयचे इश्यू सोडूंक सरकार फेल, म्हादय मायनिंग, दोट्टी नागरिकत्व, हुमकळ्ळें। विजयाचो लोकांचे इश्यू घेवंक ईमेल, विधानसभेत इश्यू काडपाचे उतर। 11 तारखेमेरेन पावसाचो ऑरेंज अलर्ट, गडगड, जगला मारून पावस। गोंय वेधशाळेची शिटकावणी, 12 तारखेर येलो, उपरांत सध्या तरी पावसाचो अलर्ट ना। पावस 11 इंच पार। पयल्या दिसा सावन मोदी सरकार कामाक 9,30,00,000 शेतकारांक किसान सन्मान निधीची पहिली फायल क्लियर केली। ते भायर पीएम आवास स्किमी सकयल 3 कोटी घरां क्लियर। मोदी 3.0 ची किसान आनी गरिबांक मतींत धरून कामाक सुरवात। मोदी 3.0 चे खातें वाटप थारता। फाटले 2 टर्म देशाचे साधन सुविधांनी मोठी सुदारणा करपी नितीन गडकरी परत रस्तो येरादारीच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश व्यवहार जयशंकराकूच। शिवराज सिंग चौहान कृषी आणि ग्रामीण उदरगत, मनोहरलाल खट्टराक वीज मंत्रालय, नड्डाक भलायकी, अश्विनीक रेल्वे, श्रीपाद भाऊक वीज राज्यमंत्रीपद। काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर आणि 30 कॅबिनेट मिनिस्टर, 5 MOS इंडिपेंडंट चार्ज आणि 36 MOS मिनिस्टर फॉर स्टेट यांच्यानी शपथ घेतलेली। सगळ्यांत पयलीं आता ज्यो पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशनाचे लिस्ट येयला सगळ्यांत पयलीं तुमकां गोंयचे सांगता। गोंयांत श्रीपाद नायकाक हे फावट नवी खाती मेळ्ळ्या, तितून ते मिनिस्ट्री ऑफ पावर आणि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी हे जे MOS आसतले। प्रधानमंत्र्या कडेन जी लास्ट टायम जी पर्सनल एटॉमिक एनर्जी, स्पेस हे सारकेली जी मेन मिनिस्ट्री आसल्यो त्यो उरतल्यो। मागीर चडशे भाजपाचे मेन मंत्री आसले, तेंच्यांनी आपले आपले मिनिस्ट्री रिटेन केल्या, जशे राजनाथ सिंगाक डिफेन्स, अमित शाह होम अफेअर्स कॉर्पोरेशन, नितीन गडकरीक रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज, JP नड्डा जे प्रेसिडेंट आसले ते आता मंत्री जाल्या। तांकां तेंच्या मोदीच्या पहिल्या टर्मान जे मिनिस्टर आसले हेल्थ अँड फॅमिली अफेअर्स ते आहा, आनी केमिकल अँड फर्टिलायझर्स दिल्या। शिवराज सिंग चौहान जे MPचे मुख्यमंत्री आसले पयलीं ते आता मोदीच्या कॅबिनेट मंत्री आहा। तांकां एग्रीकल्चर अँड फार्मर्स वेलफेअर आणि दुसरी रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या। निर्मला सीतारामन आपली फायनान्स मिनिस्ट्री रिटेन केल्या आणि कॉर्पोरेट अफेअर्स।
मागीर डॉक्टर जयशंकर जे एक्सटर्नल अफेअर मिनिस्टर पयलीं आसले तेंच्यांनी आपली एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्री रिटेन केल्या. मनोहरलाल हांकां मिनिस्ट्री ऑफ हावसिंग एंड अर्बन अफेअर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स, ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर जे आहा तेजे MOS श्रीपाद नायक आसतले. प्रल्हाद जोशी जे मायन्स मिनिस्टर आसले पयलीं तांकां कंज्युमर अफेअर्स, फूड एंड पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन, न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी, हे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचे कॅबिनेट मंत्र्याक MOS श्रीपाद नायक आसतले. जी किशन रेड्डी मिनिस्टर फॉर कोल एंड मिनिस्टर फॉर मायन्स. उत्तरेत काँग्रेस कमी पडली म्हूण हल्ले. मतां पडली ती भाऊ BJPक न्ही. आपाचो पालेकार हेड ऑन. विजय म्हणटा उत्तरेचो उमेदवार चुकीचो. दक्षिणेत खंय लोक वावुरलो. विजय म्हणटा मोदीच्या वक्तव्या उपरांत BJPन परत होली अलायन्साचेर उलोवन दाखोवचें. आर्जीक फंडिंगाचेर वापुरता. गोंयकारांचें पडलें जाल्यार खंय इंडियांत येवचें. कितें जालें उत्तरेक? तुमी खूब राग बीग व्यक्त केल्लो मदीं उत्तरेक जें कितें जालें ताजेर, रिजल्टाचे पयलीं. रिजल्टाचे उपरांत तर अशें आतां एंटी इनकम्बन्सी म्हणली जाल्यार एंटी इनकम्बन्सी दिसना. BJPचे राग म्हणलो जाल्यार BJPचे राग दक्षिणेक आसा पण उत्तरेक ना. Shripad Babu has become an icon as far as North Goa is concerned, and we have to admit this fact. खंय तरी भारतीय जनता पार्टीकी मतां पडूना हें भारतीय जनता पार्टीकय खबर आसा. म्हाका दिसता श्रीपाद बाबूची जेन्ना 6 म्हयन्या पयलींचे इलेक्शनां जावपा पयलीं तो पत्तो कट करपाचें काम चलिल्लें. तो पत्तो कट करता करता तांकां कळून चुकलें की इफ ही चेंज द कॅन्डिडेट देन नॉर्थ गोंयचें सीट वता म्हणून बाबू. So somewhere we have to admit the fact that there is some attraction towards him. He may not have done any work, but people still vote for him ki ek boro manis म्हणून, and that is what everybody has been saying. लोकांमध्ये राग आशिल्लो पण they have not chosen the other option which is there because for some reason म्हाका दिसता खंय तरी the cadre which the way it should have worked as far as North Goa is concerned, India Alliance हांव म्हणना काँग्रेसचेच म्हणून, including some places where we as Aam Aadmi Party आमचे कडेन थंय लोकय ना पण काँग्रेसा कडेन जे हांगा इतली वर्सां जाली काम करतात तांचे कडेन लोक आसा पण ते खंय तरी काम करपाक कमी पडले. हे दिस इज 100% सत्य परिस्थिती. एकच न्ही गोंयकार, मागीर उत्तर गोंयचो गोंयकार वेगळो आनी दक्षिण गोंयचो गोंयकार वेगळो अशें कितें आसा? म्हाका दिसता इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट ऑल्टरनेटीव श्रीपाद नायकाक न्ही अशें क्लियर कट लोकांक दिसलें. वी वर नॉट इन द फायट एट ऑल. 1 लाख मतांनी जेन्ना तूं पडटा इट मिन्स दॅट यू हॅव नेवर इवन बीन इन द फायट. यू गॉट इट कंप्लिटली रॉंग. म्हजें फिलींग अशें, कित्याक इनकम्बन्सी बाब श्रीपाद नायकाक आशिल्ली 100% आशिल्ली. BJP ऑल्सो वॉज अवेर दॅट ही इनकम्बन्सी तांकां लागतली. सगळें सिच्युएशन आसतना म्हाका दिसता ताका पर्याय म्हणून दिवपाक इंडिया अलायन्सान केन्नाच वी आर नेवर सिरियसली इन द फायट एट ऑल. They called your alliance an unholy alliance, but after the result they spoke about an holy alliance in south. And the first reaction जे आशिल्ले is about the holy alliance. तुम्ही ह्या होली अलायन्साचे क्रेडिट कितले दितात आनी ताका हो जो फॅक्टर BJPन एज अ फर्स्ट रिएक्शन काडलो, हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? फर्स्ट थिंग तांणी जें कितें केलें दे आर सोर लुजर्स. जेन्ना हारतकर कोणाचेर तरी घालप, आपले भितर आत्मपरीक्षण म्हणटा तें करप ना, हें तांचें सदांचें हें ती स्टायल तांची. हारतकर ताका कोणाक तरी दुसऱ्याक बोट दाखोवप. पूण प्रधानमंत्र्यान जें कितें उलयलां दिल्लीन, चड करून वेन इट कम्स टू मायनॉरिटीज आनी कॅथलिक्स, ताजे मागीर हांव चॅलेंज करता हांकां तें रिपीट करून दाखय. मुख्यमंत्र्याक नाजाल्यार BJPचो पार्टी प्रेजिडेंट खासदार आसा ताणें जर तें रिपीट केलें की आमकां होली अलायन्सान उडयलां म्हणून, हांव तांकां चॅलेंज करता हें रिपीट करून. तें केन्ना करचें ना आतां तो टॉपीक क्लोज. कित्याक वयल्यान आदेश आयिल्लो आहा की क्रिस्तांव म्हणटा तांकां तांचे खातीर आमी आसा म्हणून. हें प्रधानमंत्र्यान सांगिल्लें आहा. सो नरेटीव हॅज बीन सेट. नाव दीस पीपल डोंट हॅव द गट्स टू इवन से दॅट वॉट दे सेड. हातून तांणी आय थिंक दे हॅव गॉट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स. यू फील दिस रिजल्ट इज अगेन्स्ट डिफेक्शन? 100% अगेन्स्ट डिफेक्शन. इट इज व्हेरी क्लियर की जे मनीस काल एक उलयताले ते आज दुसरे उलोवंक लागले आनी कसलेंच कारण ताचेर दिसना. ते गेले डिव्हलपमेंटाक म्हणटा. डिव्हलपमेंट जावंकूच ना. तर गेलो कित्याक तूं गेला तुजे खातीर, तूं गेला तुजे साल्वार करपाक, वो तूं कितें जोडपाक गेला. आनी BJPन तांकां फोडून हाडल्या व्हेरी इमोरली.
ते देवळान देवा कडेन सोपूत घेता आनी मागीर तुमी तांकां फोडून हाडटा. सो people have voted against this sort of model that is linked to defection and corruption. RJ's entire this political campaign was funded for sure because 40,000 ना म्हणून जो रट्टालो तो अचानक हे इलेक्शन लढला. So I completely doubt the intentions behind fighting these elections. But if better sense prevails and he feels that there should be some change and he wants to show that there is a love for Goa that he feels and he shows that he has love for Goa and Goans, why not? आमच्या बरोबर तो म्हणटा रिजनल पार्टी सांगायचो आसा न्ही, गोवा फॉरवर्ड आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, गोवा फॉरवर्ड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स. सो वाय नॉट जॉइन हँड्स विथ ऑल ऑफ अस. प्रुडंट स्मार्ट अलर्ट दिता थंय आसा. सांतिनेज ताड माड देवळा लागसारचें कॉन्क्रीट बांदकाम कोसळ्ळें. आडे कडेची पाळां मुळो कापिल्ल्यान व्हड निराधार. मुळाची माती कोसळ्ळ्या. कंत्राटदाराचेर FIR करचो म्हूण विजयाची मुख्य सचिवाक चीट. आपाचो पालेकार म्हणटा कामाचें ऑडिट जाय. स्मार्ट सिटीवाले म्हणटा 10 दिसांत काम तडीक. काम बाबत न्ही, पावस खंय देमायज पडला. फायर सर्विसीच्या लागसार आशिल्लो वड आनी ताड माडाच्या देवळाच्या लागसार आशिल्लें कॉन्क्रिटाचें बांदकाम कोसळ्ळें. हो व्हिडिओ पळयात. हे बांदकाम कोसळटलें म्हूण प्रुडंटान काल रिपोर्ट केल्लो. 24 वरां जावचे पयलीं ही परिस्थिती. So we told the contractor will give you all a briefing as to the timelines, but once the operator comes there, he will clear that. And once that is done, we have told him to protect the temple first and foremost. This can the chambers can take its time. We told him to take care of this first, and then they can start the work on the chamber. Temple as well as banyan tree also. Yes, that is our priority first. The drain Because can be if that done at any banyan point. tree is going to fall, then it Everything will else is- create a damage to Then this they government are- quarters also. Exactly, and they have their pavements and everything that you can see also now. So let him take care of those interests first, and the drain can be constructed as and when also. कॉन्ट्रॅक्टरा आड FIR करची म्हणून आमदार विजयान मुख्य सचिवाक बरयला. शॉडी वर्क जो जाला म्हळ्यार लो क्वॉलिटीचें काम जालां ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी FIR फायल जावंक जाय. हे वगीच पडते काडून एक कन्सल्टंटाचेर घालें. कन्सल्टंटाचेर कितें एक्शन घेतलें उडोवलो भितर ताका ना. एंड FIRs हॅव टू बी फायल्ड. So I am demanding the complete investigation of all these smart city works amounting to more than 1,000 crores and that for accountability's sake file FIR. आपाचो अमित म्हणटा ऑडिट जावंकूच जाय. मागले आमी परत मागता की स्मार्ट सिटीचे ऑडिट दी म्हणून. कित्याक दिना? जर सगळे सारखे आसा, तुम्ही 1000 कोटी पणजेभर कशें मोडल्या ते तुम्ही लोकांक दाखया मरे. आफ्टर दिस देर शुड बी श्योरली अ क्रिमिनल केस एंड क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन. मजगती बाकीयाचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा 10 दिसां भितर काम पूर्ण. लेकिन अभी झाड़ को खतरा नहीं है, अभी रेती. हाँ सर हम ट्राई कर रहे हैं सर, काम करने के लिए हम आया ना, काम कंप्लीट करके दिखाएगा. इतना काम किया 70 मीटर काम करने ना 10 दिन में कंप्लीट करके दिखाएगा. बाद में आप लोगों को बुलाएगा, हम बोल देंगे. तो प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि रुपेश राऊत. नवे शिक्षणीक धोरणा प्रमाण सप्तकाची 39 शिक्षण वरां भरपाक सरकारान वेगवेगळें टायम टेबल स्कुलांक दिलां. फूल टायम स्कुलां विशीं पालकांक विस्वासांत घेवन निर्णय घेवंक स्कुलांक सांगला. नवे शिक्षणीक धोरण लागू करपा खातीर तालुको पावड्यार शिक्षण खात्यान स्कुलां आनी पालकां बरोबर बसका घेवंक सुरू केल्यात. अनुचान 9 पासून नवीन शिक्षणीक धोरण लागू करपाक शिक्षण खात्यान सुरवात केल्या. शिक्षक आनी पालकां मदीं आशिल्ल्यो कागाळी आयकुपा खातीर तालुका पावड्यार शिक्षण खातें स्कुलां आनी पालकां वांगडा बसका घेता. स्कुलांच्या वेळा विशीं शिक्षक आनी पालकां मदीं थोडो गोंधळ आसा. खात्यान 3 पर्याय दिल्यात ते अशे. पयलो पर्याय सोमार आनी ब्रेस्तारा सकाळी सुमार 8 जावन 5 मिनटांचेर वर्ग सुरू करून सांजे 4 जावन 10 मिनटां मेरेन सोडप. 4 दीस 1:45 शाळा सोडप. दुसरो पर्याय सोमार ते शेनवार मेरेन सकाळी सुमार 8 जावन 5 मिनटांचेर क्लासी सुरू करप. दनपारां 2 जावन 50 मिनटांचेर शाळा सोडप. तिसरो पर्याय सोमार ते शुक्रार सकाळी सुमार 8 जावन 5 मिनटांचेर क्लासी सुरू करून सांजे 4 जावन 10 मिनटांचेर सोडप. शेनवार आनी आयतारा 2 दीस स्कुलांक सुटी. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण पालक आनी शिक्षकांनी पयल्या पर्यायाक पसंती दिल्या. शिक्षण खात्याचो संचालक शैलेश जिंगडे सांगतात त्या प्रमाण सप्तकात स्कुलांची 39 वरां भरपाक जाय. सगळ्या पालकांक विस्वासात घेवनच स्कुलांक निर्णय घेवपाक सांगला.
फूल डे स्कूल केले जाल्यार मिड डे मिला विशीं पालकांनी प्रश्न केलो. जर फूल डे स्कूल जाले जाल्यार मिड डे मिलाचें कितें, जेवण दितले काय ना तें आमी डिस्कस करतले. कितें परमिसिबल आसा तें, कित्याक ते फायनान्शियल कॉस्ट इनवॉल्व जाता न्ही ते, सो त्या खातीर ते डिसिजन घेवन आमी तांकां कम्युनिकेट करतले. सो प्रत्येक डिफिकल्टी स्कूल वायज घेवन आमी तांचे डिफिकल्टीज सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. 9वे सावन EDA आनी आर्ट विशय अंदूच्यान लागू जातात. नवे म्हणटा पळय न्ही सब्जेक्ट, ते एक म्हणल्यार वोकेशनल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन, आनी तिसरो इंटर डिसिप्लिनरी एरिया. आतां वोकेशनल म्हणल्यार भुरग्यांची स्कील एनहान्स करपाचे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. इंडिया ब्लॉकांक वाचपाक लागले. बाणावलेच्या ZP पोटवेंचणुके खातीर आपान कॅन्डिडेट जाहीर केलो. आप म्हणटा काँग्रेस तांचे बरोबर. मात काँग्रेसीची रॉयला म्हणटा युती जाल्ली ती लोकसभेक पंचायत राज वेगळें, ती अपक्ष रावता. आपान पिमेंताक उमेदवार केला. लोकसभेक खंय आपान त्याग केलो, आतां काँग्रेसीन करपाचो. What we wanted was representation of Congress for the bipoles. But looking at what our party has done, we all decided people who stood with Congress for Lok Sabha election, people who stood for Congress in the assembly election in 22, and also who were there with us in 2020. We want our candidates, we want our representation for the Congress here. And eka lagun, yes, we will go ahead, and I decided to file as an independent. But I am saying I am independent, but for the love of Congress. We love Congress, we have Congress in us, and each Sambadpa lagun for Benavli constituency, we have taken this decision of going ahead for the ZP bypoles. आणि इंडिया अलायन्सचे पार्टनरांक सगळ्यांक as we thank them for staying united and taking this candidate ahead. आज आमचे बरोबर बाब जोसेफ जीसस गॅब्रियल पिमेंता हो जावन आहा आमगेलो कॅन्डिडेट. अलायन्स पार्टनर्सांगेलो कॅन्डिडेट, द फेस फॉर द जिल्हा परिषद बायपोल इलेक्शन्स इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. I saw a statement in media की Congress party should take their workers into consideration. तांचो मोरल डावन जातलो म्हणून हे सीट आम आदमी पार्टीक दिली जाल्यार म्हाका दिसता एक अलायन्साचो धर्म आसा, आनी अलायन्सा अंतर्गत आमी पयले फावट जेन्ना आमी वेंजी बाबाक डिक्लेअर केल्लो एज अ साउथ गोवा, प्रपोज्ड एज अ साउथ गोवा कॅन्डिडेट, आमचे जे कार्यकर्ता आसा, जेन्ना आमी हो सीट अलायन्स पार्टनर्सांक दिलो, आमचे कार्यकर्ता आसा तांकां भितर डिसिजन, तांच्या भितर प्रॉब्लेम तांकां आसताच, पण एज अ पार्टी वी डिसायडेड फॉर फॉर्जिंग दीस अलायन्स. तेन्ना एक लीडर, एक सामान्य कार्यकर्ता जेन्ना काय म्हणटा तेन्ना आय कॅन स्टील अंडरस्टँड, बट लीडर लायक रॉयला मेकिंग सच अ स्टेटमेंट की दे शुड टेक इन टू कन्सिडरेशन सामान्य कार्यकर्ता. आम्ही आमचे सामान्य कॉन्फिडन्सान घेतले, आमच्या भितर आशिल्ले तांकां समजायले की फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अलायन्स हो सीट आमी काँग्रेसाक सावथाक दिवपाक जाय म्हणून. द सेम थिंग वी एक्सपेक्ट द काँग्रेस पार्टी टू डू, अँड आय थिंक देर इज नो डाउट अबाउट द फॅक्ट दॅट काँग्रेस पार्टीन आमकां क्लियर कट मॅन्डेट दिल्या की दिस इज अन इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जम्मू काश्मीरात पाकिस्तानाचे LETचो आतंकवादी हल्लो. 10 तीर्थयात्रेकरूंक मारले, 33 जण जखमी. बस यात्रेकरूंक घेवन देवदर्शनाक वताली. आतंकवाद्यांनी बसीचेर अंधाधुंद फारपेट केलो. ड्रायव्हर जखमी जाल्ल्यान कंट्रोल वचून बस देगणात पडली. LETच्या TRFन ह्या हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्या.
गोंयचे इश्यू तडीक लावंक सरकार फेल. पावसाळी अधिवेशनात म्हादय, मायनिंग, दोट्टी नागरिकत्व सारकेले इश्यू काडटलो म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो विजय उलयला. लोकांचे प्रस्न घेवंक ईमेल दिला. 5 जुलय मेरेन खंय लोकांनी इश्यू धाडचे. विशय विधानसभेत काडपाचें उतर. कला अकादमीचें ऑडिट मागता. स्मार्ट सिटी खंय मोठो डिझास्टर. ग्रीवन्स सेल जे आसा हें नॉन फंक्शनल जाल्लें आहा. हॅलो गोंयकार, मंत्री तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी, हें सगळें फक्त ऑन पेपर आसा. लोकांक गोंयकारांक नोकऱ्यो ना आनी तुमी घेतात भायल्यांक. क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन, म्हादयचें अजून कांय जायना. प्रवाह म्हणून येदो व्हडलो बोवाळ केलो, एक मिटींग जायना. चायल्ड वेलफेअर एज्युकेशन, मिनिमम सपोर्ट प्रायस, एग्रीकल्चर पॉलिसी, लँड यूज पॉलिसी, OCIचो इश्यू, CRZचो इश्यू, मिड डे मील, लॉ अँड ऑर्डर. एडवर्टिजमेंट येतात, कम अँड कॉन्कर गोवा म्हणून. नॉर्थ गोंयान हें जाता, लोक भिल्या की गोंय उरतलें गोंयकारांचें आतां काय गोंय सगळें विकूंक काडला काय म्हणून. बेसबॉल हें म्हणटा तो ग्रावंड जायनासतना सरकारान पयशे दिवन खाले. आतां आमी स्टेटस रिपोर्ट मागतले. स्टेटीचो डेट कितलो जाला. कला अकादमी म्हणटी जातली काय की अजून वर्क इन प्रोग्रेस आहा. कितले ताजेर पयशे मोडपाचे. स्मार्ट सिटी म्हणटा तो केदो व्हडलो डिझास्टर. मायनिंग एक्चुअली सुरवात जावंक ना, फक्त अनाउन्समेंटार जाल्ली आहा. लोकांचो इनपूट म्हणटा तो क्रुशियल आसता. हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर घेता कित्याक लोकांनी आमकां इश्यूज दिवचे. जर खंयचे इश्यूज हांवें उलयल्या ते तातूंत इन्क्लूड जायना, तांकां स्पेसिफीक इश्यूज आहा खंयच्याय मतदारसंघाचो आसूं, तांणी आमकां हे इश्यूज आमकां दिवचे. की पब्लीक सजेशन्स हे आसा @goaforward.in हाजेर तुमी आमकां केन्नाय कितेंय खंयचे इश्यूज जर रेज करूंक जाय जाल्यार ह्या एड्रेसाचेर मेल करचें. बिफोर द 5th जुलय, 5 जुलयच्यान तें बंद जातलें. सेशन जातलें जुलयान. बेगीन धाडल्यार आमकां क्वेश्चन घालूंक मेळटले. बेगींतल्या बेगीन तें धाडचें. कोणाक ईमेल कोणा कडेन जर ना जाल्यार हे ऑफिसान पोस्ट करूं येता. गोंयांत 11 तारखे मेरेन पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. आयतारा रेड अलर्ट आशिल्लो निवळ्ळो. गडगड जगलां मारून पावस पडये म्हूण गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. फूग मारून झाडां पालसणां कोसळूंक सुरू. 12 तारखेसान पावस निवळटा. आतां मेरेन मान्सून पावस 10 दिसांत 12 इंचांक तेंकलो. आसगांवां मोटारीक उजो. फायर ब्रिगेड सांगता ते प्रमाण सकाळीं फांतोडेर 3 वरांचेर तांकां कॉल येतनाच ब्रिगेड घडणूक सुवातेर पावली. उज्याचें नेमकें कारण कळिल्लें ना. पोलिसांनी चवकशी सुरू केल्या. 5 लाखांच्या लुकसाणीचो अदमास. गाडयेक उजो लागलो आसगांव I-10 गाडी. तर रातचे 3 कॉल येयल्ले. सो आमी गाडी आमची गेली आनी तो उजो पालो न्ही. टोटल लॉस तेचे गाडयेचे 5 lakhs जाले. सेव्ड नील आहा. उजो लागला पळय तो कशें लागलो ते फाटल्यान लागलेलो आसा. हय आमी गेल्ले न्हू तेन्ना फाटल्यान उजो लागलो मोस्टली. सो ते ओनर म्हणटाले कोणी तरी लायले म्हणटाले. सो आमी तेंचे इन्वेस्टिगेशन पुलीस चवकशी करता. सो तेच्या उपरांत आमकां कळटलें कॉज ऑफ फायर. बांबोळे GMCत वचपाक म्हणून बांदिल्ले सबवेंत उदक तुंबता. पावसांत दर वर्सा हो स्विमींग पूल जाता. सबवेंतल्यान वचचे परस लोक कसरत करून हायवे वेल्यान चल्ले. 2 व्हिलर व्हरप रिस्की. पंपिंगान प्रस्न सुटना. थंय लायटीच्या वायरीच्या बोर्डूय आसात. शॉक मारपाचो भंय. आमी सद्या जो बांबोळे सबवे आसा थंयसर आसा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की वर्स पद्दती प्रमाणे जशें म्हणटा तशें ह्या सबवेन हांगासर उदक भरलां. आनी कितलेशे लोक म्हाका दिसता आमी हांगासर येयल्ल्याक आमी पळयलें की ते हें उदक पळोवन ते भितात आनी ते टर्न मारून वतात. प्रत्येक वर्साचो आमी दिसता कितलेशे फाटलीं वर्सां आसा तेन्ना आमी हो प्रॉब्लम पळयला. पूण तो प्रॉब्लम आजुनूय सॉल्व जायना. प्रत्येक वर्सा जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हांगासर हो जो सबवे आसा ह्या सबवेन उदक भरप हें म्हाका दिसता कितलींशीं वर्सां जाली आमी पळयता. हांगासर तुमी फाटल्यानूय पळोवपाक शकता की कशा तरेन जें हें उदक भरलां त्या उदकांच्यान ह्यो ज्यो 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर
पास जाताना आमकां दिश्टी पडटा. पण खुबश्या लोकांक ह्या उदकान गाडी घालपाक भंय दिसता, कारण हांगासर जे इलेक्ट्रीक पॅनल्स आसा, बोर्ड आसा, जर समजा लायव्ह वायर ह्या उदकाच्या कॉन्टॅक्टान येयल्यार हांगासर ह्या उदकान कोणाक शॉक सुद्दां मारपाक शकता. म्हाका दिसता कितें तरी जे कन्सर्न ऑफिसर्स आसा जावं जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी कितें तरी एक्शन हांगासर घेवपाक जाय की हें जें उदक हांगासर भरता, दर वर्सा भरता, तें भरचें न्हय. कोण हांगासर जर चलत सुद्दां जर कोणाक क्रॉस करपाक जाय जाल्यार तांकां हें हांगासर चलत क्रॉस करप शक्य जायना, कारण हांगासर इतलें उदक भरतात आनी गाडयो घेवन वचपाक लोक हांगासर भितात. जाल्यार म्हाका दिसता चलत वचपाचें हांगासर पयसूच उरले जाल्यार जे ऑफिसर्स आसा, जे डिपार्टमेंट आसा कन्सर्न, तेंच्यांनी हांगासर कितें तरी एक्शन घेवन हांगासर अशें जे वार्षिक उदक भरता तें भरचें न्हू म्हणून कितें तरी एक एक्शन प्लॅन करपाची गरज आसा. बांबोळेच्यान प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील तारी. फोंड्या पालिका वाठारांतल्या मसण भुंयेचो सुमार 1.25 कोटी मोडून जीर्णोद्धार. रवी मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या तेंपार खंय ती मसुंडी बांदिल्ली, उपरांत कोणेच लक्ष घालेना. आतां परत रवीन मुखार सरून रिनोवेट केल्या. नगराध्यक्ष रितेश नायक उलयलो, दरेक गांवांत वेवस्थेशीर मसुंड्यो आसच्यो म्हणून रवी उक्तावणाक उलयला. fully renovated around 1,19,45,000 या एस्टिमेट अमाउंट या जे उद्घाटन जे लोकार्पण आज ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर रवी नाईक सर यांच्या हातीन झाले. आणि आज म्हाका खूप आनंद जाता की जेन्ना आमी कावन्सिलर सगळे आमचे कावन्सिलर्स आणि वायस चॅरपर्सन आनी सगळे आमकां आमी कावन्सिलान रेजोल्युशन घेवन ही रिनोवेट करपाक घेतले की 25 वर्सां पयलीं सर आसतना ती स्वच्छभूमी जाल्ली, त्यांनी ती इनिशिएटीव घेवन ते नंतर आज आमी सगळे रुफींग शीट्स नवे घातले. खुबशे उपेग पडटा, कित्याक आमी हांगसर फोंडा म्युनिसिपालिटीन जे आसा रिस्ट्रिक्टेड दवरना. हांगा कोरोना वेळार खूब बोडी हाडलेली आनी कोरोना वेळार फोंडा बी लासल्याकूय, पूण अशे वेळार हे जे मुक्तीधामाचे फोंडेकार लोकांचे सगळ्यांची बॉडी येता भायले येता. हांवें पळयल्या खूब वेळार आनी ही सोय जाय आशिल्ली बरे तरेन, कित्याक बाकीची सगळे तरेची लोकांची समशान भुमी जी आसता बरी आसता आनी आमकां बरी जाय आशिल्ली. आनी हेजें उदाहरण बाकी कडेन लोक येतले, बाकी कडेन अशी बांदच्यो तेणी बरे तयार करच्यो, म्हणजे लोकांक लास्ट वयता आसतना बरे तरेन वयचें. तर तुम्ही पळयता आसतलें आयज जे फोंडा म्युनिसिपालिटीच्या हद्दीन येताले ते एक मुक्तीधाम ती मसण आसा ती खूब तेंप जालो हेका. ती म्हाका दिसता रवी नायक सीएम आसतना तेन्ना ती बांदलेली आनी ते उपरांत ती त्याच परिस्थितीन आशिल्ली. पण आतां खंय तरी इतल्या वर्सांनी ती फूल रिनोवेट करपाक आयिल्ली आसा. सगळे पत्रे शेड हांगा पयलीं फक्त लाचपाक लागून एक 2-3 स्टँड आसतले, पण ते वाडोवन आतां 6 स्टँड केल्ले आसा. तेच प्रमाणे लाकडां स्टोर करपाक लागून रूम केल्या आनी फूल फर्निश्ड अशें करून जवळ जवळ 1,19 लाख हेका मोडलेले आसा. आनी आयज तेजे जे उक्तावण आसा ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक तशेंच म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन रितेश नायक आनी आतां नुकतें उक्तावण केल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. प्रुडंटाचो उपसंपादक साहिल नारोलकराक राजर्षी शाहू प्रेरणा पुरस्काराचो भोवमान. निर्मिती कला मंच कोल्हापूर हो पुरस्कार भेटयतात. शिक्षणीक मळार मोलादीक कामगिरी करपी तरणाट्यांक कोल्हापूरच्या शाहू स्मारक भवनात हो पुरस्कार दितात. अंदूच्या पुरस्कारा खातीर साहिलाच्या कामाची दखल घेवन संस्थेन ताचो भोवमान केलो. ज्यावेळी आपण गोव्यात याल त्यावेळी त्या समुद्र किनाऱ्यावर न जाता एकदा आपल्या ग्रामीण गोव्यात एकदा नजर टाका. सगळी संस्कृती, सगळी रूढी परंपरा, सगळ्या माणुसकीचे झरे त्या सगळ्या गोव्यात वाहताना दिसतात. म्हणून आमचे बाभो बोरकर म्हणतात, माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपाऱ्यामधून घट फुटती दुधाचे. आणि ते असं म्हणतात की माझ्या गोव्याच्या भूमीत येते चांदणी माहेरा ओल्या बल्या लोचनाने भेटे आकाश सागर. आणि ती सगळी चांदणी, माणुसकीची चांदणी आपल्या गोव्यात राहतात. त्यामुळे सर्वप्रथम एक गोमंतकीय म्हणून तिथे माझा उल्लेख करणं कर्मप्राप्त आहे.
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात, प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.